आयटी पार्कावयल्यान गाजली चिमलाची ग्रामसभा। समर्थक आणि विरोधक आयले एकमेका सामकार। बोवाळातच थाराव पास जाल्याचे सरपंचान केले घोषित। नुस्तेकार पाळीनात नेम म्हण यत्न वतात फुकट। विश्वजीत राणेन उक्तायली खंत। काँग्रेस म्हणटा नुस्ते तपासणीत सरकाराची चल्ल्या हात चालाकी। वाड्यात रेल्वे अंडरपायपास पुलाची उंचाय। गिरदोलीचे ग्रामसभेन घेतलो थाराव। रेल्वे मंत्रालयाक धाडून दिलो थारावाच्यो प्रती। पैंगीणच्या लोकसभाक व्हडा उमेदीन आरंभ। दायज सांगपी हो उत्सव करतलो तरणाट्यांक सक्षम। उक्तावणा वेळार आयुष मंत्र्यान उक्तायलो हावेस। नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। आयटी पार्काच्या विशयावेल्यान आयतारची चिमलाची ग्रामसभा गाजली। पार्काचे समर्थक आणि विरोधक दोन्ही गटांनी हाजेरी लायिल्ली। बोवाळ जाल्ल्यान सरपंचान पुलिसांक आपयले आणि बोवाळातच चिमला आयटी पार्क जाय असो थाराव घेतिल्ल्याचे सरपंचान जाहीर केले। पूण ह्या थारावाक कायद्याचो पाळो आसा काय ना हे विशीं दुबाव आसा। पळयात रिपोर्ट। चिमलाच्या नियोजित आयटी पार्काचो विशय सध्या बरोच तापला। कांय जाणांक हो गांवाच्या अस्तित्वाचो विशय दिसता, जाल्यार कांय जाणांक ते कडेन आगामी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सांताक्रूज मतदारसंघा खातीरची राजकी तयारी अशें मानतात। हालींच पार्क विरोधी चळवळींतल्या एका कार्यकर्त्याचेर हल्लो जाल्लो। त्या उपरांत जावपी हे ग्रामसभेत बोवाळ जावपाची चिन्नां आशिल्लींच। जिल्लो पंचायत वांगडी संदीप वेर्णेकारान विरोधात मत मांडलें। आमच्या गांवांत आयज जी जवळ जवळ 6 लाख कोंबलीदाद एरिया आसा आणि ती ऑर्चर्ड झोनान येयल्ली आसा। त्याच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे आमकां तेणें 12 एकर जागा आयटी पार्काक जाय म्हणून दवरलेली आसा आणि आयटी पार्काचो प्लॅनूच अजून येवंक ना म्हणून सांगला तेणें। आयज आमच्या गांवांत इतलोसोच एक जागा आमच्या खातीर आहा, मेन म्हटल्यार चिमोलकारा खातीर आसा। त्या चिमोलकारा खातीर तो जागो बऱ्याक गा वायट तो आमचे चिमोलकारूच ठरयतले। आयज 40,000च्या जाग्यार जर तुमी 4 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर करूंक सोदता, ती कित्या खातीर 4 लाख तो कॉन्सेप्ट पयले आमच्या सबंद गांवां खातीर कळपाक जाय। आयटी पार्क मिनिस्टर बाब मिस्टर रोहन खंवटे आनी तो जावन आसा एक पर्वरीचो MLA। आयज ताका सबंद पर्वरीची जी पंचायती आसा ती तेज्या अंडर आसा। सबंद गांव जो आसा पर्वरीचो फूल कॉन्स्टिट्युन्सीचो तेज्या अंडर आसा आनी ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर आयटी पार्क एज वेल एज रेव्हेन्यू मिनिस्टर जर तो आयटी पार्क इतलो बरो जाल्यार तो तेजे एरियेन कित्याक व्हरना हो म्हाजो एक प्रश्न आसा। इंदिरा नगराक लागून आमची शेतां सोंपली, सगळे काबार जाले। गेली 40 वर्सां जाली। कित्याक आमी बरे तरेन कितें शेताच्या कामाचे हे करपी वर्कर, मेरशेक दिवपी, कालाफुराक दिवपी सगळ्या शेतकारांक आयज ते आमचे नश्ट जाल्ले आसा। आमकां ऑक्युपेशन ना। आतां आमी ऑक्युपेशन जे आमचें कितें आसा, भाजीपालो जो आसा, वयर जे तळें जे आसा, खंय ज्या जाग्यार आयटी पार्क येता थंयसर आमचे जे हे आसा ट्रायबल जे लोक आसा थंय ते उदक बी आडोवन सगळे हे करून ते भाजीपालो करता, वाल करता, सगळे करता। कळ्ळें न्ही? हें जर गेलें जर जायत आमचे कडेन आनी उरलां कितें? ग्रामसभेत बोवाळ जाल्ल्यान सरपंचान पुलीस हाडले। समर्थन करपी लोक बावटे घेवन फाटले वटेन आसले, जाल्यार विरोध करपी सभे मुखार विरोध मांडटाले। ह्या बोवाळातच आयटी पार्क जावचो असो थाराव पास केल्ल्याचे सरपंच चंद्रकांत कुंकळकारान जाहीर केलें। ते पांडुरंग कुंकळकारान रिजोल्युशन घातलें। STचो हें तो वायस प्रेसिडेंट एक्स तेणी घातलें आमकां गांवकारांक सगळ्यांक हें जाय म्हणून। जर गांवकार आहा ते आमी मेंबर आहा न्हू सगळे, रिजोल्युशन पास केलं। हय केलं। आमी तिका कंडिशन आहा आमचे सगळ्यांचे मेंबरांचे, भुरग्यांक जॉब, ST OBCक सर्वीस दिवपाक जाय, हॉल, पुलीस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, मागीर ग्राउंड, स्कूल जे आमच्या गांवांक पळय ना येते नस्तरी ते मागला आमी तेंचे कडेन। आनी 2 ट्रेनिंग हे आयटी पार्काचे 2 ट्रेनिंग सेंटर। चिमलच्यान आमचो खबराकार श्याम च्यारी। थळावे यंत्रणेक विश्वासात घेनासतना सरकार पणजे ते मडगांव मार्गावेली येरादारी दुसरे कडल्यान वळोवपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीन केला। ह्या मार्गावेली येरादारी दुसऱ्या वटेन वळयली जाल्यार 22 किलोमीटर अंतर वाडटा ताची भरपाय कोण करून दितलो असो प्रश्नय काँग्रेसीन उपस्थित केला। अमरनाथ पंजीकाराच्या म्हणण्याप्रमाण दर दिसा 45,000 गाडयो ह्या मार्गावयल्यान येवच करतात। मडगांवा वचपाक सरकार ज्या मार्गावयल्यान येरादारी वळोवपाक सोदता तो चड खर्चीक आनी चड अंतराचो आसा।
येरादारी वळोवचो विचार प्रत्यक्षात हाडचे पयलीं सारकी उपाय येवजण करची अशें ताचें म्हणणें. एक 2-3 किलोमिटराक लागून 22 किलोमिटर जवळ जवळ एक्स्ट्रा आता ट्रॅव्हल करचें पडटलें. ह्या हायवेचेर येरादारी करपी जवळ जवळ 40,000 ते 45,000 वाहनां दिसाक चलतात. आनी ह्या वाहनांसून येरादारी करपी जे आमचे लोक आसात त्या लोकां मदीं स्टुडंट्स आसा, तांकां शिकोवपी शिक्षक आसा, वेर्णा औद्योगीक वासाहतान वावर करपी आमचे तरणाटे थंयसर काम करपी कामगार आसा, ऑफिसांनी वचपी गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, पुलिशेचे स्टाफ आसतले, हेर डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसतले. बाबा आमी कशे रितीन फुडें व्हरतले, जावं आमी आमच्या मुखार येणारी ही जी संकटां आसा ती संकटां आमी कशी पयस करतले. आमचे कडेन दुसरो प्लॅन कितें आसा? लोकांक जावपी गैरसोय आमी कशे ही तेंची आमी भागोवन घेतले, कशे आमी लोकांचो त्रास वाटयतले हें तुमी कित्याक चिंतूंक ना. लोकांक गैरसोय जावपाक काँग्रेस पार्टी दिवचे ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सादूरकायेचो उपाय म्हूण बांबोळेच्या जीएमसी इमारतीचे बाल्कनी ग्रिल्स बसयतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. जीएमसीचे बाल्कनींतल्यान उडी मारून एकल्यान जीव दिल्लो ते फाटभुंयेर तो उलयतालो. हे विशींच्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळ्या तशेंच जीएसआयडीसी वांगडा बसकेचें नियोजन केलां, पूण घडणुकेची जपसालदारकी ताणें न्हयकारली. रुग्णान स्वता जावन आत्महत्या केली अशें ताणें मुखार सांगलें. रवींद्र नायकान ताचे इबाडिल्ले भलायकेक बेजारून जीव दिलो. हे घडणुके खातीर जीएमसीक जापसालदार धरपाचो प्रस्नच येना अशें मंत्री राणे म्हणटा. जीएमसीत उपचार घेवपी रवींद्र चंद्रू नायकान शेनवारा सकाळी जीएमसी बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या माळ्या वयल्यान उडी मारून जीव दिल्लो. तेणी आतां बायलेक सांगलें आपूण वरांडान वयता म्हणून वचून उडी मारल्यार आनी ताबडतोब उडी मारली. ही हॅड गॉट मल्टिपल इश्यूज. इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज पर से. ही वॉज विथ हिज वायफ. ही टोल्ड हिज वायफ ही वॉन्ट्स टू गो टू द balcony. Balcony was locked and suddenly he jumped out of the thing. It's not been negligent on the part of doctors. हे घडणुके वेल्यान काँग्रेसीन आयतारा पत्रकार परिशद घेवन सरकाराचेर टिका केली. मरण पाविल्ल्या मनशाक जीव दिवपाक कोणे तरी प्रवृत्तय केले आसूं येता. देखून हे घडणुकेची चवकशी जावची अशें काँग्रेसीन मागला. हो मनीस सिनियर सिटीजन कसो मेला हेजेर सारकी इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. कितें जालें, ताका थंय ट्रिटमेंट सारको मेळूना, तेजेर कोणें दबाव हाडलो काय कितें, तेजेर प्रेशरायज ताका कोणें केलो काय कितें, की तो इतलो सिनियर सिटीजन मनीस जो आसा हेणें आयज जीएमसीचे 2nd फ्लोरा वयल्यान जंप मारून जे आसा आयज सुसायड केली. जीएमसीन लोक जे आसा उपचार करूंक वयता, जीएमसीन लोक बरे जावपाक वयता आनी अशी समज जेन्ना घटना घडटा म्हाका दिसता हे देशाच्या इतिहासान सगळे दुर्दैवी गजाल आसतली की अशी घटना जी आयज गोंयान जावपाक लागल्या आनी तेय आमचे बाब विश्वजीत राणेचे अंडर जे आसा तरातरांची घटनाय जी आसा ही आयज घडपाक लागल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवच्या आदी घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एफडीएन घालून दिल्ले नेम नुस्तें वेपारी सारके पाळी नाशिल्ल्यान नुस्तें बंदीचे सरकाराचे प्रयत्न फुकट वतात अशी खंत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तायली. ल्हान नुस्तें वेवसायिकांक फायदो मेळोवन दिवपाचेर सरकारान भर दिला जाल्यार काँग्रेस म्हणटा बॉर्डरी वयले नुस्तें तपासणेंत सरकार हातचालाकी करता. तांच्या म्हणण्या प्रमाण कांय जाणांक आडयतात जाल्यार कांय जाणांक तपासले बगर वचपाक दितात. हाची चवकशी जावप गरजेची. आमी कितलेय प्रयत्न आमचे चालू आहा की गायडलायन्स कंप्लाय करून येवपाक. ल्हान नुस्तेकार जे आहा जे कॅनोचेन नुस्तें काडटात तांकां आमी कितें तरी बेनिफीट दिवंक जाय. तांकां हाडपाक गेले, तांकां जर सोल्युशनचे पयलींच मिटींग घेतलें. कांय लोक ते परमिशन आहा म्हणून सांगता, तेंचे इनवॉयसीस चुकीचे आसता आनी ते चुकीचे इनवॉयस आनी वेर यू आर ट्रान्सपोर्टींग द फीश होलसेल लायसन्स ना तेंचे कडेन. सो एज लॉंग एज दे डू नॉट कंप्लाय, ट्रेडर्स ऑल्सो हॅव टू रियलायज that the government is not a hurdle. Government wants to help, but same time they have to come forward and bring all the compliances. If they don't bring all the compliance on board, I am in no position to help. दर्यादेग वाठारांत एफडीएची यंत्रणा मजबूत करपाचे यत्न चालल्यात. ह्या सुवातांनी जायते जाण एक्सपायरी डेट सोंपिल्लो माल विकतात. वस्तू वयली एक्सपायरी डेट खोडून आपूण नवी तारीख बरोवन गिरायकाक फटयतात. अशा लोकांनी एफडीए गृहीत धरचे न्हय, राणेन शिटकावणी दिल्या.
अशें कानार आयला की व्हडल्यो जे हे स्टोर्स जे जाल्या कोस्टल बेल्टार ते एक्सपायर्ड मटेरियल हाडटा आनी तेंचे कडेन युनीट आहा जे ते स्क्रेप करून एक्सपायरी डेट वाडयता म्हणून तेजेर बी आमी कारवाई आमी चालू कर फाल्यां मिटींग आपयला वचून रँडम व्हडले स्टोर्स आहा सगळे फॉरेनाचे माल सगळे गावता त्या स्टोर्सान पूण ते कितें करता 15-20 दीस एक्सपायरी रावले ते विकते घेता म्हणजे तेंची प्रॉफिटेबिलिटी वाडपाक लोक FDA ग्रांटेड घेवनय खूबशे लोक धंदे करता करा तुमी धंदे पूण हांवें एक निर्णय घेतला की फॉरेनरान कंप्लाय करूंकूच जाय हांगा येवन ते मस्ती चलता ते ड्रग पॅराडायज जाल्ले आसा FDA इज नॉट टुथलेस हांवें पयलींच सांगलेलें तुमकां की हांव जर एकदां FDA एक्टिवेट केले ते मागीर फाल्यां आनी म्हणून नजो की बाबा त्रास जावंक लागला म्हणून त्रास जातलोच FDAचो त्रास हाच कंप्लायन्स ना जाल्यार फॉर्मिलिनाच्या विशयावयल्यान गोंयांत भ्रष्टाचाराक ओतो आयला बॉर्डरीवेले नुस्त्याचे ट्रक तपासणेत पिळवणूक चल्ल्या असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकरान केला ताच्या म्हणण्या प्रमाण ट्रक आडोवन फकत कांय जाणांचीच तपासणी जाता तुम्ही थोडे ट्रक सोडून दितात थोडे ट्रक आडयतात दुबाव मारता की त्या जाग्यार एक्स्टॉर्शन हे चालू जाल्ले आसा हो भ्रष्टाचार ह्या FDA आनी फॉर्मेलिनाच्या नांवान आयज गोंयान प्रचंड असो भ्रष्टाचार आनी प्रचंड प्रमाणान हे एक्स्टॉर्शन चालू जाल्ले आसा आमी मागणी करता की मंत्र्यान हेचेर लक्ष घालचें जे एक्स्टॉर्शन चालू जाला ते बंद करचें पणजेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी मडगांव मार्केटाचे फाटले वटेन आशिल्ल्या स्क्रॅपयार्डाक आयतारा रातीकडेन अचकीत उजो लागलो घडणुकेची म्हायती मेळटकच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो पालयलो उजो कित्याक लागून लागलो हें मात कळेना गिरदोलेच्या रेल्वे उड्डाण पुलाची उंचाय वाडोवपाचो थाराव गिरदोलीचे आयतारचे ग्रामसभेत पास जालो रेल्वे मंत्री आनी हेर संबंधीत खात्यांक थारावाच्यो प्रती धाडून दितले गिरदोलीचो रेल्वे उड्डाण पूल आनीक 2.5 मीटर उंचायेर व्हरचो तशेंच ताची रुंदाय 5.5 मिटरांनी वाडोवची आनी दोनूय वटेन फुटपाथी बांदच्यो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली उड्डाण पुलाची उंचाय उणी आशिल्ल्यान मोलें सावन मडगांव येवपी अवजड वाहनांक आडमेळी येताली 2 वर्सां भितर हें काम पुराय करपाचें उतर कुडचडेचो आमदार आशिल्ल्या वीज मंत्र्यान दिलां आयज आमगे मिटिंगेर LC18 अंडरपासा हें आसलो तो लोकांय डिमांड आसलो अंडरपास जावच म्हण आनी आमगे MLA तशेंच पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल येयल्लो आनी तेणें सांगिलां तो आतां आमकां अंडरपास 6 months ना 2 वर्सां मदें कोन्न दितो म्हण विथ 2.8 meters हायट आनी 5.5 meters विथ फुटपाथ आणि पंचायती ग्रामसभेक रेजोल्यूशन मांडून ताका एक्सेप्ट केले की जो हायट जो आसा विल बी मेंटेन ऑफ 2.80 with both the side footpath of 0.60 or 0.70 आणि total width of the underpass will be 5.5 meters आणि ओव्हरब्रिज त्यांनी ओके म्हटला तिंगा मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनी एक वेवसायीक विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो तरणाट्यांक एकठांय हाडून तांकां सक्षम करपी लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे संस्कृतायेचें आनी दायजांचें दर्शन घडटा अशें केंद्रीय आयुश मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें लोकोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मानाचो सोयरो म्हूण तो उलयतालो आदर्श युवा संघ श्री बलराम शिक्षण संस्था तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे जोड पालवान काणकोणच्या आमोणे पैंगीण वाठारांत लोकोत्सवाचें आयोजन केलां आणि गांवाचे तरुण पिढी तांकां वेगवेगळ्या विचारांनी प्रेरीत करून एकठांय हाडून विचारांचें मंथन करून तांचे वेगवेगळ्या दिशांक ताणें वचून स्वता स्वावलंबी जावप हो एक ह्या लोकोत्सवाचो उत्सव अशें म्हाका दिसता आनी त्यामुळे हे लोकोत्सवाचें मंथन जे समुद्र मंथन जाल्लें तातूंतल्यान अमृत निर्माण जाल्लें त्याच पद्दतीन हे संस्काराचें मंथन आनी आपलें जीवन कशें बरें करप हाचें मंथन ह्या लोकोत्सवाक निश्चितपणे जालां अशें म्हाजें ठाम म्हणणें आसा जी काही आमची परंपरा आमची संस्कृती आसा त्या संस्कृतीक धरून आपलें जीवन आमी कशें सुखमय करूंक शकतात हाचें जर एक उदाहरण आमी बरें उदाहरण म्हणत जाल्यार हो लोकोत्सव आसा आज अशेंच आमी फेरी मारता आसतना आमच्यो भगिनी
ते वेगवेगळे हातूंच्यान तयार केल्ले पदार्थ निसर्गान दिल्ली जे जे कितें आसा ते आमचे समोर हाडपाचो प्रयत्न, लोकांक ताचें ज्ञान मेळचें आनी त्या हातूंच्यान आमची जीवन पद्दती जी आहा ती जीवन पद्दती एक परत एकदा या बऱ्याने फुडें वचची हो त्याच फाटलो हेतू. गांवांत तो शेतकरी आसा तो सक्षम आनी ताकदवान जावपाक. आज आमी स्टॉल्स आमी पळयले पूण तो विचार आज अजून तसो. म्हळ्यार एक काळ हांव एक जे मिनिस्टर आसा आमी प्रयत्न आमी जोरान सुरू करून आसा आनी काणकोणांतल्यान सादारणशी 600 टन भाजी आनी कांय वेळ असो आयले की ती भाजी की बेळगांव सारक्या राज्यांनी शहरांनी वचून विकली. अशें केन्नाच गोंय बाबतींत घडलें ना. आमी जो विचार फुडें व्हरताले आसा न्ही, आज आमी त्या स्टॉलाच्या माध्यमांतल्यान आज सबंद गोवा भर आमी एक मोठी एक चर्चा नुस्त्याच्या बाबतींत फॉर्म्युलांनी चर्चा. म्हळ्यार आमी बॉसांक पयशे आसल्यार सुद्दां आसा न्ही, नुस्तें आमकां गॅरंटेड मेळटलें काय कितें असो एक प्रश्न आमच्या समोर आसतालो. तिसरो जो विशय आमकां अनेक केमिकल भाज्यो, केमिकल युक्त फळां, त्यामुळे पयशे आसून सुद्दां आमी स्वताक जावन आमी अशा तरेचे विश किंवा अशे वायट गोश्टी आमी विकत घेता अशा तरेचे गजाल लक्षांत घाल्ली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका आमकां सगळ्यांक ह्या गोश्टी विचार करून आज ज्यो आमी माडयो, बाकी कणगां, बाकी हें सगळें आसा तें ऑर्गेनीक आसा, कसल्याच प्रकारच्या केमिकलांतल्यान मुक्त आसा. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. हेल्थवे सारकिल्ल्या गोंयच्या दोतोरांनी एकठांय येवन सुरू केल्ल्या भलायकी संस्थांक आनी तांच्या हॉस्पिटलांक सरकारान मजत करूंक जाय अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशें जालें जाल्यारच गोंयकार हांगाच्या सुविधांचो बरे तरेन लाव घेवपाक शकतले अशें ताणें म्हटलें. कदंब पठारावेल्या हेल्थवेच्या उक्तावणा वेळार भलायकी मंत्री उलयतालो. आयतारा हो सुवाळो जालो. 250 खाटींची तरतूद आशिल्ल्या ह्या हॉस्पिटलांत सगळे तरेच्यो भलायकी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो प्रयत्न केला. गोंयच्या दोतोरांनी एकठांय येवन ताची निर्मणी केल्या. I believe that institutions like this, and especially institutions that are made up of Goan doctors who have put in their hard-earned money to bring out an establishment like this and try to establish a different type of benchmark as far as healthcare is concerned. I have come and visited this hospital in the past. It's a wonderful hospital, wonderful facility. But I would also like to mention that we need to be biased, and absolutely biased, I don't say in a different way, but biased to ensuring that the government and the establishment supports hospitals that is made up of Goans. Only then Goans will come forward and put up such institutions, and we need to be united on this particular vision of healthcare and helping them move forward on achieving their dreams. The government cannot work by itself. The government needs the private sector hand in hand to take various facilities forward. It is very important, and one has to be very transparent. Many times I would like all the members of the media who are present, they are prominent people, members present here, that I strongly believe and I strongly advocate that even if something needs to be done, something needs to be relooked and reworked, it is important that we have the private sector along with us. Only then we will be able to further strengthen the Goa Medical College and ensure that we have actually the true healthcare in the state of Goa. Various areas are missing today. In order to say that we are extremely top of the line healthcare state, we are still missing the boat as far as medical tourism is concerned. कदंब पठारावेल्यान आमचो खबराकार श्याम चारी. खणी परतून सुरू करपा खातीर दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर आंदोलनांक बसपी गोंयच्या खण अवलंबितांच्या आंदोलनांक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन तेंको उक्तायलो. राणेच्या मतदारसंघातले कांय खण अवलंबीत आंदोलनांत वांटो घेवपा खातीर दिल्ली गेल्यात. आनीक कांय जाणांक राणेन दिल्लीक धाडल्यात. पळयात पुराय बातमी. खणी सुरू करून खण अवलंबितांक थाकाय दिवपाचे भाजपा सरकाराचे यत्न सुरू आसात अशें मंत्री राणेन सांगले. आंदोलन करून हो प्रश्न सुटपासारको ना जाल्यार सरकारान आपूण जावन तो सोडोवपाक जाय अशेंय ताणें सांगले. Health Minister Vishwajit Rane said that the 64-year-old patient who committed suicide at GMC, Ravindra Chandru Naik, ended his life due to health issues and no one should hold GMC responsible for this. Naik, who was a patient at the GMC, jumped from the second floor on Saturday morning. The GMC authorities have already conducted preliminary inquiry into it. Naik was suffering with acute and chronic kidney diseases as well as heart-related issues. प्रश्न हांव मायनिंग एरियांतलोच आमदार
आमचो सपोर्ट हाच हांवें पयलींच सांगलेलें आसा की मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान इफ नॉट ए बी खंयचीय सोल्युशन काडा पूण सोल्युशन काडा जे खंय ट्रक ओनर मायनींग डिपेंडंट हांकां आमी हेंचो इंट्रस्ट आमी प्रोटेक्ट करूं शकता. इफ यू आर नॉट एबल टू गो ऑन पाथ ए then go on path E, explore all possibilities but start mining, and I am confident there is some thinking going on. So let us see how it goes on, and I am sure everybody will understand. Till the 11th results come, I don't see any movement happening because everybody is preoccupied. Once 11th happens, automatically things will start moving. Chief Minister also is in touch with certain people. Court had brought the closure of mining in the state of Goa because of Goa Foundation. As a result of which, when you are navigating, I had said earlier also, when you are navigating this path, it should be a very clear-cut path. I want to go on record to say, if you cannot go on the A path, if A path is not possible, go on the B path. There are 2-3 options. Go on any path as long as, and I'm confident the government will do it. I'm sure government knows the seriousness of mining. Mining revenue is very important, and I'm sure mining resumption is on the top agenda of the government. थोडे लोक गेल्या, थोड्या लोकांक आमी धाडल्या. तांकां वचूंक जाय जाल्यार वचून बसून यू कॅनॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम डुईंग एनी एक्टिविटी. बट सेम टायम बाय सिटींग देर विल बी नो सोल्युशन. सोल्युशन विल कम फ्रॉम गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. 9वें गोवा रिव्हर मॅरेथॉन आयतारा वास्को जालें. वास्को स्पोर्ट्स क्लबान ह्या मॅरेथॉनाचें आयोजन केल्लें. शेकड्यांनी एथलीट्स हातूंत वांटेकार जाल्ले. बॉलिवूड कलाकार सानिया मल्होत्रान बावटो दाखोवन ह्या मॅरेथॉनाचें उक्तावण केलें. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावात. मेळुया परत पळोवपाक 365. देव बरें करूं.